सांगोळडा पंचायत एक फॉर्म जावपाची आसली जितून मिनल हे सरपंच जाल्ले आसा आनी हे जाता आसतना आमचो आमदार केदार नायक हेणें तांकां बरो सपोर्ट करून तांकां सगळे सांगून करून आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. आमी जेन्ना जेन्ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं ह्या विलेजीन जो डेव्हलपमेंट करपाक येता आमकां सगळ्या मेंबरांचो बरो सपोर्ट आसता आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी आमचो आमदार जावं जिल्हा पंचायत म्हणून आमकां भरपूर हांगासर काम करपाक मेळटा. कारण पंचायत ही सदांच पॉझिटिव्हली आमच्या बरोबर रावल्या आनी सदांच आमच्या बरोबर आमी काम करता. आमची पयली सरपंच आसली नीता कांदोलकर, हिणें सुद्दां हांगासर बरें काम केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या बरोबर रावन जो डेव्हलपमेंट करपाचें सदांच ते आमकां सांगताली हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय आनी ते आमी तें केल्लें आसा. आमचो आमदार सुद्दां जें काम करपाक जाय तें काम करीत आसा. पंचायत आपले तरेन आपलें काम करीत आसा. हांव तेजे कडेन मागता जे पयली सरपंच आसली जेणें जें काम केल्लें ह्या गांवा खातीर तशेंच तेणें फुडें अशेंच काम करचें. तशेंच हांव आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेकाय चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. कारण तेणें सुद्दां आमच्या आमदाराक बरो सपोर्ट करून हे सगळें डेव्हलपमेंट करपाचें काम केल्लें आसा तें काम करीत आसा. खुबशीं व्हडलीं व्हडलीं कामां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जावपाचीं आसा. जावं तो 15 MLD ट्रिटमेंट प्लांट जावं ते पिलेन पंचायत घर जावं गिरी जो सदांच बुट्टी येतालो सदां बुट्टाले तो व्हडले तो प्रोजेक्ट तो आसा. अशें म्हाका दिसता मोर दॅन 100 CR ही कामां तेज्या हातीन हांगा जावपाचीं आसा. हे सगळें केन्ना जाता जेन्ना सगळे पंचायती सगळ्या मेंबरांचो बरो सपोर्ट मेळटा, लोकांचो बरो सपोर्ट मेळटा तेन्नाच हे सगळीं कामां घडोवंक शकता. ही फुडलीं सुद्दां ज्या ह्या सांगोळडा कामान जी कामां आसा सगळीं आमी कामां करुया. आनी परतून एकदां आमच्या मेलोरेड ताका सरपंच जाला ताका हांव चडांत चड देव बरें करता. सगळ्या पंच मेंबरांकूय चडांत चड देव बरें करता. कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. थँक्यू. हांवें म्हाजी टर्म सोंपलो 2.5 वर्सांनी म्हणना फुडें हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी म्हाज्या कलिगाक सरपंच जावपाची संदी दिली आनी आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. खरेंच आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत बरो डेव्हलपमेंट जाता. तशेंच आमचे सीएम सुद्दां आमच्या आमदाराक बीन सपोर्ट करता की डेव्हलपमेंट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें करपाक. तेन्ना तेंचे हांव सीएमाकूय देव बरें करूं म्हणटा. अशीच आमच्या आमदाराक वयर काडचो आनी तांकां बरे हितूंतल्यान म्हणजे कितें तरी मिनिस्टरी दिवची तांकां अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें डेव्हलप जावचें आनी अशें म्हणून हांव म्हाजी गुड आफ्टरनून. पयलें हांव वेलकम करता आमचो सर केदार नायक येयला आनी ZP मेंबर सर संदीप बांदोडकर, आमचे पंचायत मेंबर्स आहात हांगा नीलकंठ नायक, नीता कांदोलकर आनी उल्हास मोरजकर, म्हाजे पंचायत स्टाफ हा, म्हाजे सेक्रेटरी हा, गांवचे आहात, तुमी मिडिया, वेलकम एवरीवन. आनी आमची पंचायत आहा ती केदार सराची पंचायत. I declare it today. I would like to say thank you to sir and Kedar and sir Sandeep also for all their efforts and all their support. A big thank you to, I have a long list of thank yous. So a big thank you to my panchayat members for having elected me. And I feel proud to be the sarpanch, to say I am the sarpanch today of Sangolda Panchayat. And also I would like to thank my people of my debuts. Without them I would not be standing here today. My family, my friends, everyone, my well-wishers, whoever have supported me for all their love and blessings. And also not to forget my husband Washington. Without him I would never be here today in this position. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.